अभ्यासाचो एक भाग म्हणून नवदुर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक भेट दिली। बायोमिथानेशन प्रकल्पाविषयी विद्यार्थ्यांनी माहिती जाणून घेतली। विद्यार्थ्यां वांगडा शिक्षकय हजर आशिल्ले। नगरसेवक विजयकुमार नाटेकर हांणी विद्यार्थ्यांक येवकार दिवन कोयर मुक्त करपाक दरेकल्यांक हातभार लावचो असो उलो मारलो। आज वेस्ट सेग्रिगेशन प्लांट हांगा बिचोली हांगा केले 8वीची क्लास। खरें तर आज आजूबाजूक जर पयलें दिल्ली ह्या शहरान जाल्यार व्हडले व्हडले दोंगर आसा, कचऱ्याचे दोंगर। आनी फुडलो जर विचार करपाक गेले आमी जाल्यार आज कचऱ्याचो हो विशय व्हडलो आसा। तेन्ना आमी भुरग्यांक येणारी पिढी जी आसा ह्या भुरग्यांक कचऱ्या विशीं ज्ञान मेळपाक जाय, तिचो रिन्युएबल कशें करपाक मेळटलें, यूज परत कसो जातलो हे भुरग्यांक दाखोवपा खातीर एक आमी आमचे क्लासीक हाडले। त्या वतीन हांव सरान चांगल्या पद्दतीन भुरग्यांक एक्सप्लेन केलें, त्याच्या पासून कचऱ्या पासून बायोगॅस बी जाता हें सांगलें। म्हणून हांव सराक थँक्यू म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा। दुर्गा हायस्कूल आंबेकार थाळीसून येयला। आमी आयज आमची 8th स्टँडर्डची भुरग्यांक घेवन आयला हांगासर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटान बिचोली जे आसा। ह्या प्लांटान खुबशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी, कशें प्लास्टीक सेपरेट करून दवरपाक जाय। आमी जेन्ना वेस्ट दिता आमी खंयच्या पंचायतीक आमच्या गांवांच्या पंचायती कलेक्ट करता घरांनी येवन, त्यो सेपरेट करून दिवपाक जाय। तेचे डिफरंट हे आसा, ग्लास सेपरेट दिवपाक जाय, प्लास्टीक सेपरेट दिवपाक जाय, तशेंच बेड कचरो सेपरेट दिवपाक जाय। आनी तो कचरो कसो फुडें ग्रीन एनर्जी खातीर यूज करता, म्हणजे फुडें आमकां हे जो आमी पोल्यूशन करता तेजो वापर तो फुडें न करचो, पोल्यूशन न करचें। आनी जो ऑलरेडी जाल्लो आसा कचरो तो सेपरेट करून आमी तो उपयोग करूं शकता इन द फॉर्म ऑफ बायोगॅस, म्हणजे गॅसीक यूज करूं शकता। मॅन्युक्युअर येता ते बायोगॅसांतल्यान स्लरी येता ती मॅन्युक्युअर म्हणून यूज करूं शकता। अशें खुबशे नॉलेज आमच्या भुरग्यांक मेळ्ळी जी ती घरांनी यूज करूं शकता, आपल्या पेरंट्सांक सांगूं शकता। हांव कृषा मेकर नवदुर्गा स्कुलांतसून येयला। आयज आमी वेस्ट प्लांट पळोवपाक येयला। आयज आमी खूब कचरो बी पळयलो। आतां आमच्या गोव्यान बी सगळ्याक इंडियेन बी खूब कचरो जाता, ते आमी आतां खंय भाजयो बी व्हरपाक वयतली तेन्ना आमी कपड्याची बॅगां बी घेवन वयपाची। आमी सगळे कचरो करपा जायना, आमी कमीत कमी प्लास्टीक वापरपाचे प्रयत्न करपा जाय। आमच्या स्कुलान आतां आमी ट्यूबलायट्स कसलीच अशी प्लास्टीक बी वापरची ना। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।